आमच्या कंपनीचा 75वा फाउंडेशन डे आहे या सप्टेंबर महिन्यामध्ये आणि आझादी का अमृत महोत्सव यासंबंधी आम्ही ट्री प्लांटेशन म्हणून ॲक्टिव्हिटीज सोशल ॲक्टिव्हिटीज सुरू केलेली आहे। खरं म्हणजे ही खरीच बरी गजाल आसा आणि जी ती आज झाडां आमी लायता ती नीम झाडां लायता विच इज 24 आवर्स ऑक्सिजन दिवपी अशी झाडां ती हांगासर वास्को सिटीन लायतात। झाडां लावप आणि पर्यावरण आमचें सांबाळून दवरप हें अत्यंत गरजेचें आणि म्हाका दिसता सगळ्यांत चड गरजेचें। हांव ओरिएंटल इन्शुरन्साकूय देव बरें करूं म्हणटा ताणें आमकां हांगा संद दिली की तांचे बरोबर येवन ही झाडां लावपाची आणि अशीच हाजे फुडें हो ड्रायव्ह चालू उरतलो आणि स्वतंत्रपद जाचें वैभव आमकां सगळ्यांक खबर आसा झाडां खातीरूच आशिल्लें तें वैभव परत हाडपाचो आमचो जो प्रयत्न आसा तो आमी चालूच दवरतले। हांव तांकां रिक्वेस्ट करता आयज तेंच्यांनी झाडां लायिल्लीं आसा अशें आमी एक प्रोग्राम करपाक जाय म्हणून करता तसो करपाचो नासता। आमी जो कार्यक्रम आयज झाडां रोयलीं जाल्यार फाल्यां येवन एक 6 म्हयन्यान जावं 3 म्हयन्यान त्या झाडाची आमी कॅर घेवपाक जाय ज्या रितीन तें झाड फुडें वाडपाक जाय। आमी बेश्टी झाडां लायिल्लीं म्हणून हांव तुमच्या रिपोर्टान एक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हें झाड जें आहा पळय आमी झाडां लायता ती मेंटेन करची एटलीस्ट आपल्या स्टाफाक धाडून तेंच्यांनी पळोवची बाबा एक 3 म्हयन्यांनी की भाव झाड आहा काय ना तें त्या निमतान आनी चड कांय ना एक 2 वर्सां समज झाड बरे भशेन उरलें जाल्यार झाडां उरतलीं ती।